Day 3. We have seen that the pet from the temple in Mulgaon went via Borda and Bicholi, and then it landed up in a place called as Mayam. Mayam is very famous for the Mayam lake. But let us find out what actually happens to this pet when it comes here into this place and how it goes back. And for that, I have got the elders from the village of Mayam. Let us talk to them about the tradition, the customs that have been followed in the years that have gone by, and what happens when the pet comes here, what they do over here, and then it goes back. So we have got Mr. Mukund, we have got Mr. Narayan and Mr. Shailesh, and we have got the other members from Mayam village. We will talk to them later also. Let us find out what happens. Mukund Bab, तुमकां आमच्या प्रोग्रामाचेर स्वागत. आमी हांगा आयल्या पेठेच्या जात्रेक. जी पेट मुळगांवसून तुमच्या गांवान पावता. ही जी पेट आसा ती कितले दीस तुमच्या गांवान रावता? आमच्या गांवान 2 राती रावता. 2 राती रावता. ओके. पूण हे कित्याक रावता ती जाणा तुमी? अशें पयलीं ह्या 7 भयणींसून एके भयणीन जी आमची मायाची केबाय आसा ती मुळगांवचे भयणीक एक वचन दिल्लें. तुका आपूण 2 दीस 2 राती ह्या मयान हाडटा म्हणजे जात्रेक वर्सांसून एकदा अशी 2 राती तुका दवरपाक हांव हाडटा असो पण केलो. त्या खातीर ताका हाडटा. तिका हांगा हाडटा. आनी जी पेट जी मुळगांवसून चलत रातचे घेवन येतात ती पयलीं खंय येता? पयलीं वंड्यार म्हणटा जी आमची सीमा मयाची आसा थंयसर येता. थंय थोडे तेजे मुखावटे दाखवले घेता वयता आनी ती मागीर केळबायच्या देवळान येता. केळबायच्या देवळान येता. आणि ती थंय रावता काय ना? त्याच्या बरोबर जी आमची दुसरी पेड आसता मयाची ती दोघं सजवली वयता आणि ती बरोबर मागीर घेवन हांगासर चवाठ्यार म्हणटा थंय येता. हो चवाठो म्हणटा पळय न्ही, हो पयलीं पासून जागो तयार केल्लो ह्यो पेट दवरपाक. ओके. मागीर हांगाच रावता त्यो चवाट्याचेर? एक जी आसा मुळगांवची ती ज्या जात्रे दिसा आमी ताका परत सीमेचेर व्हरोन दिता. सीमेचेर व्हरोन दिता. आणि आमचे तेच जात्रेक माले तरंगा ही म्हणटा जी आमचे मामाचें देवूळ आसा हांगासर तेजी ठरावीक जागा आसा जी मठ घर म्हणून आसा थंय पेट आनी माले हे रावता आनी तरंगा जी आसता ती देवळान त्या भितर वता. ओके. आतां आमी दुसऱ्या जाणट्या कडेन वळया. नारायण बाब, तुमचें स्वागत आसा आमच्या प्रोग्रामाचेर. ही जी माल्ले म्हणटा ते पेट्टा हे कोण घेवन येता आणि कित्याक पेटयतात? माले कुंभार करता. कुंभार. हय. आनी तातूंत ज्यो वाती बी आसता भितर तो कुंभारूच घालता काय आनी कोण घालता? ना तो मडवळ घालता. म्हणजे हे कुंभार माल्ले करता आनी तातूंत भितर वाती घालता तो मडवळ. म्हणजे आमचे जे गांवान जे लोक पारंपारीक रितीन कितें कितें करताले तांकां हो मान. ओके. ओके. लेट अस मूव नाव टू द नेक्स्ट जेंटलमॅन मिस्टर शैलेश. शैलेश बाब, नमस्कार. आमच्या प्रोग्रामाचेर स्वागत आसा तुमचें. ही जी पीठ हांगा येता ती 2 दीस तुमच्या गांवान रावता आनी मागीर ती परती वेता. सारकें आसा. हो कितें घडटा त्या दिसा? म्हणजे कशी वेता परती? कारण ते मुळगांवचे लोक घेवन व्हरता काय तुमी व्हरून पायता आनी मागीर ते व्हरता? ज्या प्रमाणे चैत्र शुद्ध पंचमीक हांगासून जो कवळास वयता मयासून तो 2 मोड माल्याचो आनी कळसाचो मोड तांकां घेवन आनी आयज आमचे ग्रामस्थ जाणटे आसा किंवा चौगुले म्हणटा आमी त्यो आनी वांयगणचे चौगुले हे इतके वांयगणकार आनी मायाकार हे कवळसा बरोबर मुळगांव सारक्या चतुर्सीमेन प्रस्थान करतात. आनी त्या नंतर थंय गाडोसाची एक देवळी आसा थंय सगळे हे बसले वता. मुळगांवकार, शिरगांवकार, मायाकार आनी वांयगणकार. त्या नंतर मुळगांवकार आमच्या ह्या मोडांक कवळासाक आनी जे आयज वांयगणकार आनी मयाचो कवळास वयता आनी आयज मयाचे जे चौगुले आनी वांयगणच्या चौगुल्यांक वाजत गाजत व्हरपाक वयर येता गाडोसाच्या देवळे कडेन. आमचो जो मयाचो चौगुलो आहा पळय तो एका मोडाच्या सायडीक आनी ह्या एके सायडीक 2 कवळासाचे चौगुले घेवन सांगड घालून त्या देवळा मेरेन वाजत गाजत व्हरता ते
सन्मानान देवळान व्हरतात. म्हणजे त्या मुळगांवकार जाग्याचेर जे राविल्ले असतात थंयसून देवळान. ओके. त्यान हय हें जालें पेट हाडटा आसतना. तशें हांगासून परती वेता आसतना कितें जाता? मुळगांवच्या मंदिरासून जी पेट मयेचे जे आयज चौगुले आहा पळय त्यांच्या हस्ते सजयली वयता, भरली वयता मडवाळच्या हस्ते. नंतर चौगुलेच्या हस्ते ती सजयली वयता. त्यानंतर थंयसर शस वाटली वयता, जी पुरमागार म्हणजे परंपरेनुसार जी आयज गावड्यान दिवपाची त्या प्रमाणे गावड्याचो हांगासर निर्वस जाल्लो आहा. जे आयज अधिकारी आहा हांगासर तेणे ते जो करता पळय तेच्या माथ्यार ते माले उखललेले आहा. तोच माल्याचो मोड पेड घेता फुडें, फाटल्यान कळसाचो मोड घेता. तेच पिळगी म्हणजे फॅमिलीचो मनीस थंय शस वाटली वयता. जे मानकरी आहा पळय तांकां शस दिली वयता थंय, जे आयज वळेसर आमी म्हणटा. नंतर वळेसर म्हणजे हो गार्लँड फुलांचो जे तोच आमचे हे जी माया आहा पळय केळबाय आसूं मुळगांवची माया आसूं तांकां हो प्रिय आसा म्हणून त्यात रतन आबोली म्हणटा ताका. त्या फुलांनी ती पेट सजयली वयता. आतां ही माल्ल्यांची जात्रा म्हणटा ती जाता. हय, हे माल्ले म्हणजे कितें ते मातशें सांगा पळोवया. कोंकणी भाशेन आमी ताका आंकडे म्हणटा. आंकडे माले म्हणटा जे दिवज आसता पळय हय. त्याच आकृतीचे व्हडले आसता, म्हणजे 2.5-3 फुटाचे हायटीन आसता ते. आनी ताका अमकेच कितें दिवे आसूंक जाय म्हणून आसा? एक जी काकड आसता पळय तो एक व्हडली आसता, कण्णी म्हणटा ताका. आनी जे बारीक दिवे आसता पळय लागता तितके मागीर लावप ते ज्यो पणट्यो. हां, पूण ताका अशें कितें अमकेच आसूंक जाय ना, तशें कांय ना. हो जो काकडो घालता आमी पळय व्हडलो ती ताका कण्णी म्हणटा. तीच व्हडली आसता. हें जें माल्लें एका वातीचें पेटयता. हांवें आयकलां हांगा एक म्हणजे ही पेट परते धाडच्या पयलीं एक जात्रा जाता म्हणून. एका बिडंबीची जात्रा अशी म्हणटात. बिडंबीची जात्रा. बिडंबीची जात्रा कितें ही बिडंबीचे एक देवचार म्हणजे ताका 2 अशे मुखवटे पंगाराच्या झाडाचे केल्ले वयतात. आनी तो एक मुखवटो दादलो आनी एक मुखवटो बायलाचे अशे 2 केल्ले वयतात. तो एक मुखवटो जो आसता तो जे माले घेता दादल्याचो तो तेज्या कडेन दिल्लो वयता असो धरपाक, आनी दुसरो तो मडवळा कडेन हातान धरपाक. हय, पूण आनी ती कशी आसा एका धोणाची जात्रा, एके बडयेची एके अशी ही वाजयत. ठरावीक एक झाड आसा आमचे आनी वाठाराचे, त्या झाडा कडेन थंयसर वात पेटोवन दवरून गाणारे घालून ते उखलतात, तेंच्या कडेन दितात. आनी तशेंच एके बडयेन आनी एका म्हणजे असो एक वीक डम आनी अशें ताका आख्यायिका आसा. ते भुरग्यांनी पळोवप ना, जे आमी हांगासर आसा लग्न जाल्ले आसता तांणी तेंच्या भुरग्यांनी पळोवप ना. आनी त्या आमच्या वाड्यार ती भुरग्यांक हे ते दाखयना. ती व्हरोन मागीर मामाच्या देवळाच्या फुडें जी स्टेज आसा थंय दवरता, गेल्ले वयता. इतक्यान जात्रा सोंपयता. ही जी हांगा पेट आज वेतली ती कशी वेतली? कितें वता ती मुळगांव जशी हाडलेली आमचो मयाग्रज आसा तशी हांगा सजयल्ली वयता. जे परब आसा तेंच्यांनी आनी जशी मुडवळांनी शेसोन ही हांगासर सजयल्ली फुलांनी आनी हेतून सजोवन ती हाडल्या पळय तशीच व्हरची पडटा. ती आमच्या मोडाच्या माथ्यारूच जरी तेंचे येयल्ले आसा तरी ही आमच्या हांगासले जे मोड आसा तेंच्याच माथ्यार उखल्ली वयता. आनी ती बरोबर एका सीमा आसा थंयसर, मया गांवची सीमा थंयसर चेंज केले वयता. त्या मोडाचेर दिता आनी थंय चौगुल्यांक कौल आसा त्या जाग्याचेर. 4 चौगुल्या मुळगांव शिरगांव अशें जे आसा न्हू त्या चौगुल्यांक थंयसर कौल आसा त्या मोडाचेर. आनी ते जालो कौल बी काय ती ठरावीक रस्तो आसा त्या हितून फुडें आनी एक जागा आसा थंय वयता आनी फातोडीन मागीर ते वयता. पेडार म्हणटा ते पेडार वचून रावता. मागीर ती मुळगांव पेडार जेन्ना पावता थंयसून मागीर ती कौल दीत देवळान. हय हय बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां बी थँक्यू. हे विचार आमकां मिडियाचेर सगळ्या लोकांकूय कळपाक जाय. तुमी आयले आनी आमकां ही आमची मिडिया हें घेतली जिटींग दिलें ह्या बद्दल तुमकां बी थँक्यू. बरें करूं.
day 4, and here you can see me walking down a trail that is coming down from the mountains. And if you see very closely, there are oil puntis or oil lamps that have been put on the side. The pet, the Kelbai pet of Mulgaon, which had gone to Mayam, came last night over this track, over the mountain, and rested here in Mulgaon at a pad or a chavato. Let us find out what happens after the pet that went from the Kelbai temple to Borda and all the way around to Mayam and came back over here. What happens to it? We can see a lot of people here, and that's exactly where I'm going to bring to you what they do with the pet. When the pet came into Mulgaon, it was kept near the Dadacho Zago. Now let us speak to a gentleman who is very busy right now, but let's take a little bit of time. His name is Mr. Prakash Bab. Prakash Bab, तुम्ही बिजी आसा तरी आसतना आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. आमकां एक सांगा, काल जी पळय मयासून पेट भायर सरली ती हांगा म्हणजे ह्या दाडाच्या जाग्याचेर कितल्यांक पावली? सकाळ पावणे संक पावली. पावणे संक. आनी तुमी येता आसतना जे पारंपारीक पळय जो रस्तो आसा दोंगरा वयरसून, त्या दोंगरा वयरसून घेवन आयले. आनी ह्या दोंगराक कितें म्हणटात? ह्या दोंगराक मातारघाटी म्हणटात. मातारघाटी म्हणजे ही मयेसून हांगा येवपाक एक अदमास एक कितलो टायम लागता? 1 तास लागता. 1 तास लागता. आनी हांगा ती रातची येवन पेट रावता आनी मागीर ती गांवान वता लोकांक कोल दिवपाक. हांगा जर आमचे जे व्ह्युअर आसा तांकां जर हांगा येवंक जाय आनी हें पळोवंक जाय जाल्यार ही पेट हांगासून म्हणजे ह्या दाडाच्या जाग्या वरसून गांवांत कितल्यांक वता? गांवांत आतां समज बेगीन आमी हें केली 10 वरां येता नाल्यार 11 जातात. 11 जाताच. ओके. आनी मागीर ती सगळी कोलां दिवन देवळान पावता म्हणसर एक जाता? एक देड जाता. आनी मागीर पावना फुडें थंय तुमी नाचतात? थंय नाचता. पयल्यान देवाक कौल जाता देवीच्या देवळान, मागीर सातेक कौल जाता. अशी प्रथा ते जाल्या नंतर आमी मोडाक मातसो विसव दिता आनी मागीर कौलां स्टार्ट करता. मागीर ते आमच्या माना प्रमाणे मानकरी आसात ते सगळे वांगड्यांक आमी कौलां स्टार्ट करता. हय, पूण हे तुमी मानाची जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना हांगासून जी पेट गांवान वता ती कोणाक कौलां दिता? दाडा कडसून सुरवातीक गेली पेट की रावतांक कौल पयलो जाता. हां, रावत. हय. 2 नंबर गाडांक जाता. गाडांक जाता. 3 नंबर परबांक जाता. परबांक जाता. 4 नंबर सरप. 4 नंबर सराप. सरप. हां, ओके. आनी मागीर ती देवळान जाता. 5 नंबर वजरकार. 5 नंबर वजरकार. ओके. आनी मागीर थंयसून थंयच्यान देवळा. आनी मागीर ही देवळान जेन्ना ही पेट नाचयता जी रुपडी आसता भितर ती एका जाग्याचेर दवरतात थंय कितले दीस? 5 दीस. 5 दीस. आयच्यान 5 दीस न्हिदता. 5व्या दिसा आमी हें करून निवेद करून मागीर ताका भितर व्हरता. आनी हे 5 दीस हांगा नाटकां बी जाता? 5 दिसांक नाटकां चालू. तुमच्या गांवान बरे नाटकांत भाग घेवपी खूब जाण लोक आसा? आसा. काय भायले हाडटा? ना, आमच्या गांवच्या गांवांत करतात. तुमच्या आनी तुमी बी केन्ना गेला? हांवें पयलीं केला, आतां करूंक ना सगळें. आतां करूंक ना? ना ना. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. या.
वजनाख्य म्हणजे माते आज काय करायचे तुझे एकमते गणित म्हणजे माते आज मायेचा पूर्ण साठी देवता माडिंगण म्हणजे माते आज चारवी बसो चारवी तत्व घेऊन बसले म्हणजे माते आज देवराज देवता घेऊन बसले म्हणजे माते आज तो पेटे समीचा महिला राजीनामा म्हणजे माते आज पडाकार पिढीच्या ज्या पुस्तक ज्या वडिला शब्द दिले त्या शब्दाचा आठवण कर आज मूळ माया सातेरी मायाच्या तुझ्या एकमाच्या गणित कर्मजी माते आज पंचायतांक वजनाख्य म्हणजे माते आज चारवी बसव चारवी तत्व घेऊन बसलाय म्हणजे माते आज देवनाथ देवकाळ घेऊन बसलाय म्हणजे माते काय
So here we are, ladies and gentlemen, at the end of a program of the Petehechi Jatra, a very unique festival between two villages. If you have anything to tell us, please write on the email that you see over here. We love to hear from you. Signing off, till we meet again for the next episode. Bye-bye.